कप्पादोसियाचो सरदार सांत साबास 439 इश्वेंत जल्मालो. जेरुझलेमाक पैण करून थोडी वर्सां अरण्यात खर्चिल्या उपरांत सांत युतेमियासाच्या मार्गदर्शनाखाल कठीण प्राचिताची जिणेक वेंगलो. 491 इश्वेंत साबास याजक जालो आनी 3 वर्सां उपरांत ताका पालेस्तीनांत मठांचो प्रधान वडील जावन नेमलो. दुबळ्या थंय ताणें केल्ल्या दान धर्मा वरवीं तो नावाडीक जावंक पावला. 532 डिसेंबर 5वेर सांत साबास मरण पावलो. ताची रेलीक अजून वेनिसाच्या सांत मार्काच्या बासिलिकांत आसून ताका मान करतात.